नुस्तें काडचे नुस्तें हाड खंय भायर सरता काय पळयता फक्त ऑर्डरी सुरू मागीर सो हे गायज गुड मॉर्निंग सकाळचो टायम कितें जाला काय खबर ना ते ब्रेकफास्ट बीन जाल्लो आसा आमचो दनपार जाय गेली आसतली गाडी स्टार्ट केली व्हिडिओ स्टार्ट करता आणि आयज नाही भरपूर असो पावस पडटा सो आम्ही सध्या वयता चिकन हाडूं कारण भरपूर पावस पडटा ताका लागून चिकन हाडूंक वयता चिकनाचो बेज म्हणटात तसो आणि जस्ट नाव संजय येयला कारण आमची एक मिटींग आसली बट ती मिटींग मातशी कॅन्सल जाली सो सगळें सांगता तुमकां हांव मागीर फुडें सगळ्यान पयलीं पावसा पयलीं वचून येता आनी बिरयानी मसालोय जाय म्हाका कारण बिरयानी करपाची आसा सो तें सांगता किंवा येता किंवा नाका चल सो चला वचून येता पयलीं ये गे पयशे मातशे पॉकेटान घाल ना हांवूच घालता चला सो हे पळयात हांगसर वेदर अशें कितेंशें वेदर आसा कंटिन्यू पावस पडटा चल या चल मरे ते पडत रावतले हांगसर उदक हे जें आसा ना ते पडत रावता कंटिन्यू चल तरी बारीक बारीक पावस शिवारता सो पावसा पयलीं न्हय वचून येता वयर वयचें पडटा बसपाक कारण शेळो जालो न्हय तेका लागून सो सकाळच्यान इतलो पावस पडला ना भरपूर सामको आयज कंटिन्यू तर चालूच आसा पावस नॉन स्टॉप सो संजय बरोबर खेळता येईल चला या तुका वाट दाखयता तो सुशेगाद शेळो जाल्लो आहा सगळी कडेन आज शेनवार न्हू सो बरें ग्रीनरी पळयात कितें म्हणटा हे जाता न्हू स्टोर जाता हांगसर पावसान जो काळोख केला जबरदस्त आयज आसात म्हणटा तो कंटिन्यू गायज हांगसर आमी चिकन बीन घेतलें आनी चिकन घेताना इतलो पावस जाणा जबरदस्त सामको सो जालें आमचें एक काम जालें चिकनाचें काम जालें आतां सेकंड स्टॉप म्हटल्यार ना हांव कॅब घातल्यान येता सेकंड स्टॉप म्हटल्यार आमचो बिरयानी मसालो जाय म्हाका सो तो घेतले हांव आनी जालें ओके लाय दाखयता फुडें कितें पावस न्हू रे आयज सामको आतांय बीन काळोख केला चला सुशेगाद काडा थंयच्यान गाडी मातशी रस्तो मातसो हे आहा न्हू बिरयानी मसाला घेवपाक जाय आं सो गायज चला बिरयानी मसालोय बीन घेतलो आता या पळयात पावस नाही बारीक बारीक शिवरपाक स्टार्ट जालो चल या ना सो जाली आमची सगळी कामां मसालोय बीन घेतलो आता डायरेक्ट घरा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां कारण बारीक बारीक पावस शिवारता आणि आमी असं सध्या पिरणा 2000 years later सो गायज आमी नाही घरा कडेन पावली बीन जे कितें हाडलेले चिकन बिकन नुस्तें हाडलेले थोडेशे येताना ते मम्मी कडेन दिले मम्मी क्लीन करता आतां मॅरिनेट बीन करतली सो आणि भायर आमी घरा कडेन पावली आनी भायर जो पावस स्टार्ट जाला ना जबरदस्त सामको भरपूर सामको तर माझा एक्चुअली प्लॅन आसलो आयज चिकन आनी बिरयानी करपाचो पण मातसो प्लॅनिंग चेंज जाल्लो आसा सो सगळ्यान पयलीं इंट्रो घेता सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा तर घरा कडेन पावली आनी जो पावस स्टार्ट जालो ना जबरदस्त भरपूर असो आनी बरें जालें आयज भरपूर पावस पडटा कारण आमगेर चिकन बी आसा
सो बरे तरेन एन्जॉय करपाक गावतले. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार एक्चुली तुमी चिंता आसतली आयज मनीस चिकन काय म्हणून. एक्चुली चिकनाचो कांयच प्लॅनिंग नासलो कळ्ळें. पूण जालें अशें की मिटींग आसली म्हाका आनी संजूक मिटींग आसली. संजय आयज कामाक बी वचपाचो आसलो. म्हटल्यार संजय आय थिंक सो वदळ येयला ओके. टायमींग पळोवंक नासलो हांवें. सो मिटींग आसली आमकां 1:30 सुमार आमगेरूच आसली. म्हटल्यार बिजनस रिलेटेड आमची एक मिटींग आसली. पण जालें अशें की भरपूर पावस पडटा तेका लागून तो म्हणपाक लागलो आयज कॅन्सल करया, आयज मिटींग जावंक शकना. सो संजून आयज हॉलिडे घेतलेली कारण ताका मिटींग एटेंड म्हणजे आमकां दोगांयकूय मिटींग एटेंड करपाची आसली. बट ऑन द स्पॉट आतां मिटींग कॅन्सल जाली आनी प्लस तिणी हॉलिडे सुद्दां घेतली. तर म्हटलें चल चिकनाचो हे करया, चिकन करया आयज म्हटलें. कारण लास्ट टायम अशें जाल्लें भरपूर पावस पडटालो पण आमी न्हय पावसान चिकन तितलें फुरूकूच ना लास्ट टायम. सो ह्या फावट म्हटलें चल चिकन करया. आनी फाटल्या दिसांनी चिकन खाल्लेलें आमी मावशेगेर गेल्ली न्हय तेन्ना मावशेन चिकन बीन केल्लें. सो म्हटलें आयज आमगेर करया. आनी बिरयानी करपाचो प्लॅनिंग आसलो आयज म्हाजो. बट संजय म्हणपाक लागलो फाल्यां कर कारण आतां वयतलो तो घरा कडेन जेवण बीन घरा कडेन वयतलो आनी मागीर फाल्यां पळय म्हणपाक लागलो. फाल्यां आपूण येता सांजच्या टायमार बी कारण परवां आमचो आनी एक प्लॅन आसा तेका लागून. सो अशें तरेन सो दिता तुमकां अपडेट कसो कितें तो. मम्मीचें काम चालू आसा. लायट येता वयता सामकी पावसाक लागून. उदक बी गेलें आमचें. कोण जाणा कितें काम बीन चालू आसतलें खंय पायप बीन फुटता जाल्यार उदक गेलां आसतलें. सो चलत थोडें ऑर्डरींचें काम आसा तें करूंक जाय. तें संजय करतलो. त्या म्हणसर हांव किचनांतले गोश्टी पळयतलें. आयज संजय आसा न्हय घरा कडेन सो तो ऑर्डरी हे करतलो. मागीर कितल्यांक वयता घरा कडेन पळोवया. ओके चला तर तुमकां दिता मागीर फुडलो अपडेट. पळयात हांगसर आसा मम्मी सद्या जेवण करपाक बिजी सामकी चिकन करपाक. हाय करता तुमकां. गूड आफ्टरनून जालें. आनी हांगसर गांवठी तूप घालून बरें चिकन करता आमी. पळयात बरो वास बी येता मागीर आनी चिकन बी बरें लागता. आतां घालता कांदो. सगळी प्रिपरेशन केली तिने. मिरसांग बीन रेडी करून सगळें दवरलें. चिकन मॅरिनेट केल्ल्या जस्ट बेगिना करून घेवपाचें जाय आतां. कांदो हे केला मातसो वाजून घेता. तुपाचो वास बरो येयलो सामको. तर हे पळयात तूप जे आमी आतां यूज केला पळयात ते आमी घरान हेच तूप यूज करता. जर कोणाक जाय न्हय जाल्यार ऑर्डर करूं शकता. आनी बरेचशे जाणांनी घेतलेले आसा हे तूप आनी हेचो फीडबॅक सुद्दां खूब बरो येता. तांकां सगळ्यांक मम्मी बसल्या पळय कसली सगळीं बसल्या एका देगेन. चिमू बिमू हॅरीची ऑर्डर येयल्या ती हाडूंक वयता हांव आनी मम्मी. मातशी हेवी आसा ऑर्डर सो एकले कडेन जावपाची ना. चिमी न्हिदला पळय कशें. ऑर्डर घेवन येवया. पावसान मातशें हे केला. पावस गेलो ना गे. नुस्तेकार येयलो काय विचारता का. ह्या वाटेन सद्या वचप म्हटल्यार डेंजर. आनी येयली ऑर्डर येयली. सुशेगाद सर व्हडली गाडी घेवन येयला कारण पार्सलूय आमचे हेवी आसा तेका लागून. हय हेवी आहा न्हू. सो हॅरीचें पार्सल येयलां हांगसर. मातशें हेवी आसा. कॅश दिता. लास्ट टायमूय न्हय हांवें ऑर्डर केल्लें बरें येयल्ली. क्वॉलिटी बरी आसा सामकी. सो कितें आसा तें दाखयता. सद्याक घेवन यो मातशें मम्मीक पार्सल. पळयात येयला चिमू. चिमू तूं कितें येयला. पावस पडटा कितें गो. फोड मम्मी तें पार्सल घेतलें आमी आनी हांगसरूच न्हय फोडटा. हांगसरूच अनबॉक्सिंग तेजी. कितें जाणा खूब हेवी आसा तें व्हरतना त्रास जातलो. 2 तूं घे 2 हांव घेता. सो व्हरपाक न्हय हांगसर मातशें त्रास जाता. दी 2 म्हाजे कडेन. चिमू न्हय मम्मीच्या फाटल्यान नाचता. हें पळयात कसलें टिणूक करून ना. हांगसर नुस्तेकार येयला. सो नुस्तें एक्चुली नाका आमकां पूण माजरांक जाय पडटा. तूं खंय नाचतो गो.
यो तू खंय नाचता गो म्हशी हां ट्रिणूक 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 करू पावस पडटा तो कळना तुका पावसाचे हां चल पळय हां मम्मीच्या फाटल्यान इतले मम्मी नुस्तें घेवपाक वयता तू टिणूक टिणूक करून नाचता तें पळयता तुका नुस्तेकार येयला नुस्तें काय एक्चुली नाका आमकां बेश्टे घेवं नाका लायट येता वयता घेता बांगडे मम्मीन हांगसर नुस्तें घेतलेंच माजरांक लागून हांगसर आसा बांगडे कितें कितें आसा हांगसर बांगडे आसा मागीर पेडवे बीन कितें कितें आहा हे पळय घेतले चला नाका नाका म्हटल्यार घेतलेत ह्या म्हटल्यार हो जो काका आसा नुस्तेंकार न्हय ताका नाका म्हटलें तरी वर वर म्हणटात तो माजरांक लागून बांगडे घे मम्मी ताका उखला चला पार्सल आमच्या थंयच आसा पावसा पयलीं या ए चिमू यो पावसा पयलीं या तूं उरतलें हांगसरूच मागीर पावस येत जाल्यार हांगसर यो म्हटल्यार डेंजर शेळो जबरदस्त पळय गे ते कशे उडके मारता हां तेका कळ्ळें नुस्तें घेतलें तुवें म्हणून बांगडे ए यो चुमुकली चुमुकली धांवो नाका आमची पार्सलां व्हरया आमी कॅट लिटर आसा ही बरी येता सामकी क्वॉलिटी खूब बरी आसा हा इतली हेवी आसा ना टोटल 20 kg ऑर्डर केल्ली लास्ट टायम सुद्दां हांवें 20 किलो ऑर्डर केल्ली बरी येयली सामकी हांगसर म्हशी येयल्ले कितें गे सगळें शेण शेण म्हशी येयल्ले राती दिसता शेण आहा सगळें तर 20 किलो ऑर्डर केल्ली हांवें लास्ट टायम केल्ली ती सुद्दां बरी बरी येयल्ली सामकी कितें पडलें कसलें झाड पडलें केदें मोठें आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जाणा परत ऑर्डर केल्लें हांवें सांगता तुमकां घरा वचून सांगता ओके क्वॉलिटी कशी आहा कितले गावले कितें प्रायस आहा तो सगळें सांगता तर गायस हांगसर न्हय टायम देड जायत येयले आनी आतां व्हिडिओ जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करता एक्चुली मातशें बिजी उरलें म्हटल्यार चिकन म्हटल्यार फ्राय करून घेवया एटलिस्ट बिर्याणी ना जाल्यार म्हटल्यार चिकन तरी फ्राय करून घेवया आनी तेजीच रेसिपी शूट करतलें हांव सद्या म्हटल्यार शॉर्ट व्हिडिओ सो तो तुमकां पळोवंक गावतलो केन्ना पळोवंक गावतलो हेजें कांय खबर ना केन्ना एडिटींग करता तेन्ना पोस्ट करतलें तर हांगसर फ्राय करप सद्या चालू आसा हें देड कितें तरी जालें सो जालें ऑलमोस्ट जेवण आमचें चिकन बीन मम्मीन करून घेतलें आतां फक्त जेवपाचें उरलां सो चिकन मॅरिनेट बीन करून घेतलें म्हणजे वांगडाच मम्मीन उकडून घेतलें सगळें शिजोवन घेतलें आतां फ्राय करपाक न्हय हांवें थोडेशें चिकन सेपरेट काडलें आनी म्हटल्यार आतां पुरती म्हटल्यार दनपारा पुरतेच न्हू म्हटल्यार फ्राय करया रातचे आमी दोगांच आसतलीं संजय तर तो वयतलो तेज्या घरात तेका लागून आनी जेवच्या टायमार परफेक्ट पावस येतलो कशा तरेन पावसान काळोख केल्लो आसा दाखयता पळय तुमकां फ्राय करून घेतले हांवें थोडेशें कशा पद्दतीन फ्राय केला सिंपल दाखयता सद्या चिकन जें आसा तें फ्राय जाता कलर बिलर तसले कांय घालूंक ना हांवें सिंपल पद्दतीन फ्राय जाता लायट गेली हांगसर लायट येता वयता सामकी सो म्हटल्यार एटलिस्ट बिर्याणी ना जाल्यार हे तरी म्हटलें फ्राय करया बरें लागता सिंपल चिकन फ्राय अशा तरेन फ्राय करप चालू आसा हांवें हे पळयात मॅरिनेट करून घेतलेलें म्हटल्यार एकदमच उकडला मम्मीन न्हय सो मॅरिनेट बीन केल्लें आसा हे आतां इतलें फ्राय करपाचें उरलां हे पळयात सो संजय हांगसर वेब सिरीज पळयता कसली पळयता रे तूं ती पंचायत वेब सिरीज पळयता सो सद्या आमचे वेब सिरीज पळोवप चालू आसता म्हटल्यार बरें आसता वेब सिरीज म्हटल्यार पार्ट जाय तशें तुमकां पळोवंक शकता तुमी सो अशा पद्दतीन आमी केन्नाय टायम गावता तेन्ना प्रायमाचेर हे मारलेले आहा रिचार्ज केल्ले आसा प्रायम टीव्हीचेर सो केन्नाय टायम गावता तेन्ना वेब सिरीज पळयता आनी चला तर हे सगळें रेडी करून घेता फ्राय करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके पावसान भरपूर काळोख केलो सामको म्हणल्यार सामको काळोखान जेवता आमी काळोखान लायट ना आमची चार्जींग बस पेटोवंक जाय सो आमी जेवपाक बसली तुमकां म्हटलें दाखोवया कितें स्पेशल आसा आयज आनी वदो लायट गेल्या लायट येतली म्हटल्यार लायटीचो काय पत्तोच ना सो एटलीस्ट म्हटल्यार जेवून घेवया
सो हांगसर बसले मम्मी आणि संजय बसतला आता. सो भरपूरशी कितें आसा. चुकली ती बिर्याणी फाल्यां पळोवपाक पावतली तुमकां. जाल्यार आयज भरपूरशे डीश जातले आसले. एकूच फावट सगळें चिकन. सो तेका लागून ना हांव म्हटलें बिर्याणी फाल्यां करी. सो दाखयता तुमकां कितें स्पेशल आसा तें. आनी जेवताना जर लायट येयली जाल्यार खूब बरें आसा. नाल्यार मागीर कितें गरमी सामकी. हे पयात आयचे डीश यम्मी यम्मी. हांगसर आसा चिकन ग्रेवी पळोवपाक शकता तुमी. हेपळ्यात. अरे येत ना म्हणटा हेपळ्यात. सो यम्मी आनी गरम गरम अशें चिकन ग्रेवी. देन सलाद केल्लें आसा. देन हांगसर चिकन फ्राय आसा. हे पळयात. आनी इवन पुलाव बीन आसा. सो अशे तरेन आमी जेवपाक बसले. सो चला जेवता बीन. भायर पडटा पावस. जेवता बीन काळोख आसा सगळी कडेन. संजयाची पार्टी रे. फॅमिली पार्टी हांवें दिल्या हांवें. सो चला जेवता बीन. हांवें दिल्या. थँक्यू तुका केले आहे. थँक्यू. कितें केले आहे. खातली आमी. चावतलो. सो गायज चला जेवता बीन आनी मागीर तू सांग हांव घेता तेका जेवून जालें. खुश. सो चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा. ओके चला तर.